नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दुबय COP28च्या एका उच्चस्तरीय बसकेक संबोधित केले. भारत जलवायू आणि ग्रीन क्रेडिट सारख्या महत्वाच्या मुद्द्यांचेर करता निरंतर समर्थन. प्रधानमंत्री मोदी. गृहमंत्री अमित शाह हांणी झारखंडातल्या हजारीबाग वाठारात BSF मेरू प्रशिक्षण केंद्रात सीमा सुरक्षा दळाच्या 59व्या स्थापना दिसा आयोजित केल्ल्या परेडीत घेतलो वांटो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी राज्यांतल्या 106 डायलिसीस दुयेंतींक अर्थीक मजतीचे भेटयले धनादेश. दोनापावला पणजेत आयोजित केल्ल्या रोजगार मेळाव्यात केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी 23 जाणांक भेटयली सरकारी नोकरेची नेमणूक पत्रां. हातूंत 3 गोंयकार तरणाट्यांचो आसा आस्पाव. पुराभिलेख आणि पुरातत्व संचालनालयाचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आयज पुरातत्व खात्याच्या रायबंदरा नव्या सुवातीचेर केले उक्तावण. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी COP28 शिखर संमेलनाच्या उक्तावण सत्रात वांटो घेवन उलोवप केले. प्रधानमंत्र्यांनी जलवायू परिवर्तनाच्या आव्हानांक फुडो करपा खातीर भारतान उखलिल्ल्या पावलांचो उल्लेख आपल्या उलोवपांत केलो. भारतान हे संबंदीत साबार मोखी वेळा आदींच पुराय केल्यात अशेंय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है. भारत विश्व की उन कुछ इकोनॉमीज में से एक है जो NDC टारगेट्स को पूरा करने की राह पर है. एमिशंस इंटेंसिटी संबंधी टारगेट्स को हमने 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है. नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स को हम निर्धारित समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और भारत ने इतने पर ही नहीं रुके हैं. हमारा लक्ष्य 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पुणेच्या सशस्त्र दळ वैजकीय महाविद्यालयाच्या मानाचो ध्वज अर्थात प्रेसिडेंट कलर प्रदान केलो. उपरांत तांणी उपस्थितांक संबोधित केले. संबोधित करताना तांणी दोतोरांक वैजकीय मळार नव्या तंत्रज्ञानाचो वापर करपाचो उलो मारलो. के विद्यार्थियों ने वीरता, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं. यहाँ के कई स्नातकों को कीर्ति चक्र, वीर चक्र, सेना और नौसेना पदक की भी सम्मानित किया गया है. AFMC के पूर्व विद्यार्थियों को मानवता के प्रति अनुकरणीय सेवा के लिए पद्म भूषण, पद्मश्री, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक जैसे सम्मान भी दिए गए हैं. मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि AFMC से शिक्षा प्राप्त करने वाली बहुत सी महिलाओं ने सेना चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सेना के विभिन्न अंगों में उच्च पद को सुशोभित किया है. मुझे ज्ञात हुआ है कि AFMC की पूर्व छात्रा पुनीता अरोड़ा देश की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी. इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय भी इसी संस्थान की पूर्व कैडेट है. ऐसी अनेक महिला कैडेट्स यहाँ से स्नातक होकर सेना में उच्च पदों पर पहुंची है.
मैं आशा करती हूं कि उनसे प्रेरणा लेकर महिलाएं अधिक संख्या में भारतीय सेना में अपना करियर चुनेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आणि झारखंडातल्या हजारीबाग वाठारात बीएसएफ मेरू प्रशिक्षण केंद्रात सीम सुरक्षा दळाच्या 59व्या स्थापना दिसा आयोजित केलेल्या परेडीत वाटो घेतलो। या कार्यावळीत 22 पदका आणि वीरता पुरस्कार प्रदान केले। स्थापनूक दिसाच्या परेडीत 1000 परस चड कर्मचाऱ्यांनी वाटो घेतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतात दरेका मळार उदरगत जाल्या अशें ह्या वेळा उलयतना गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगले। देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की, चाहे चांद पर चंद्रयान पहुंचाना हो, चाहे G20 के माध्यम से देश के कूटनीतिक क्षेत्र में देश के ध्वज को समग्र विश्व में फहराना हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लानी, ये सभी तभी संभव है जब आपकी त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य से देश की सीमाएं सुरक्षित है। और मैं मानता हूं ये सभी सीमाओं को सुरक्षित करने वाले आप ये देश के विकास का मूल हो, इसकी नींव हो। सुरक्षा दळाचे जवान सीमेचेर उत्कृष्ट कामगिरी करतात। भारताच्या उदरगतीत सुरक्षा दळाचो खूप मोठो वाटो आसा अशें तांणी मुखार उलयतना सांगले। जो मालूम है आप आपकी ड्यूटी करते वक्त दीपावली का दिया भी सरहद पर जलाते हो, होली बर्फीली पहाड़ों पर मनाते हो और छठ दुर्गम नदियों के पानी के अंदर बिताते हो, मगर आपका ये बलिदान इस देश को सुरक्षित करता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता, वो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी राज्यातल्या 106 डायलिसीस दुयेंतींक अर्थीक मजतीचे धनादेश भेटयले। ही कार्यावळ राजभवनातल्या सभाघरात जाली। ह्या कार्यावळीत उपसभापती जोशुआ डिसोजा हांचे हस्तुकी हे धनादेश भेटयले। ह्या वेळार नागालँड आणि आसामाचो स्थापनूक दीस लेगीत मनयलो। वेगवेगळ्या राज्यांचे स्थापनूक दीस मनोवपाचो हेत म्हळ्यार वेगवेगळ्या राज्यांतल्या लोकांमदले सांस्कृतीक दायज दिसून येता। डायलिसीसच्या दुयेंतींक अर्थीक मजती खातीर खुबशे अर्ज आयिल्ले आसा, तांकां बेगोबेग अर्थीक मजत दितले अशें राज्यपालांनी जाहीर केले। Category. I am remembering one of the greatest spiritual leaders of India, the Guru of Swami Vivekananda, that is Sri Ramakrishna Paramahamsa. When he was a cancer patient, a severe cancer attack was there. He stated that our soul is important and body is subject to all the physical affairs of the brain. So I am not worried about this disease, and let the body go in its own way. And with that courage he faced that serious type of cancer affected him. So the confidence of the patients is important. उपसभापती जोशुआ डिसोजा हांणी राज्यपालांनी हातात घेतिल्ल्या सामाजिक उपक्रमाची तुस्त केली। The scheme and the aid that you are going to receive today, as a person who lives as a social representative, I understand all the difficulties and hardships that you all face. I understand the dialysis and how difficult it is for each and every one of you all and the families that go through the entire process. Being very familiar with the subject and have experienced it myself in my own family, right from my aunt to my late father, I completely understand everything that you all are going through. And I admire the Honorable Governor for taking this initiative to reaching out to each and every one of you all.
शुल्क आयुक्त कार्यालयावतीन दोनापावला पणजेत आयोजित केल्ल्या रोजगार मेळाव्यात केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी 23 जाणांक सरकारी नोकरेची नेमणूक पत्रां दिली. हातूंत 3 गोंयकार तरणाट्यांचो आस्पाव आसा. केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकीं पारंपारीक दिवली पेटोवन ह्या कार्यावळीची सुरवात जाली. नेमणूक पत्रां दिल्या उपरांत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांचे उलोवप जालें. आनीक एका ह्या उलोवपांत तांणी तरणाट्यांक देशाच्या जडणघडणेंत योगदान दिवपाचो उलो मारलो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदींनी जेन्ना पावरीचेर आयले, सत्ता प्रधानमंत्री म्हणून सत्ता हातांत घेतली, त्या वेळेचेर युवकांक एक शब्द दिल्लो की जवळ येणाऱ्या ह्या काळांत जवळ 10 लाख नोकरेचे आमी वेवस्था करतले युवकां खातीर. आनी गेली कित्येक वर्षां हो कार्यक्रम चालू आसा. आज जो 11रावो रोजगार मेळो जालो आनी जवळ जवळ 70,000, 50,000, 51,000 अशे प्रत्येक रोजगार मेळ्याक नोकऱ्याचें वांटप संपूर्ण देशभरांत केलें. आजच्या ह्या मेळाव्याक जवळ जवळ 37 ठिकाणी हो रोजगार मेळो जालो आनी 51,000 पेक्षा जास्त नोकऱ्यांचें वांटप आज केल्लें आसा. वेगवेगळ्या खात्यांनी खंय तरी बॅकलॉग आशिल्ले, नोकरी भरून आशिल्ल्यो, नोकऱ्यांचेर बॅन आशिल्ले ते काडून आज युवकांक, सुशिक्षीत युवकांक ताच्या योग्यते प्रमाणे नोकरी वांटप आज जाल्लें आसा आनी आज युवा वर्ग खूब खूश आसा. येणाऱ्या काही म्हयन्यांत प्रत्येक म्हयन्याक एक रोजगार मेळा अशे तरेचे हो कार्यक्रम जाता. येणाऱ्या 2-3 म्हयन्यांनी हो कार्यक्रम फुडें चलतलो आनी जे काही आंकडो जालो त्या आंकड्याची निश्चितपणे पूर्तता जाता. ह्या रोजगार मेळाव्यात नेमणूक पत्रां मेळिल्ल्या 5 तरणाट्यांनी खोशी परगटायली. म्हाका खूब बरें दिसता की हांव SBIन नोकरीक लागला म्हणून आनी हांव SBIचे खूब खूब धन्यवाद मानता, आभार मानता आनी फुडें पळयता की हांव बरे भशेन सर्वीस करतलो ह्या हितून. कंप्लिटली एक टेस्ट आशिल्ली स्कील तुमची जी एज्युकेशन आसा न्ही तेज्या उपर आनी स्पीड भितून मॅटर करता ते क्लियर केल्या उपरांत तुमकां मेळटा. फर्स्ट म्हणजे पहिल्यांदा मी सरकारला धन्यवाद देतो की मला हे नियुक्तीपत्र दिले आणि ज्या पद्धतीनं म्हणजे JDS हे पद आहे ते म्हणजे एकदम लोकल बेसला असल्यामुळे आपणाला सिलेक्शन बिल्कुल फेयर हुआ है. एग्ज़ाम देने के बाद बिल्कुल क्लियर, जैसे मार्क्स के बेस पे इसमें कोई भी करप्शन नहीं हुआ, वो अच्छा लगा. मेरा सिलेक्शन SSC के थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर हुआ है, पोस्ट असिस्टेंट के पद पर, और सिलेक्शन वाज फेयर एंड फाइन. मार्क्स के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे हुआ. गुरुग्रामात विकसित भारत संकल्प यात्रेची सुरुवात जाली. ह्या वेळार केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंग मुखेल सोयरे ह्या नात्यान हजर आशिल्ले. गुरुग्रामाच्या सेक्टर 29च्या ह्या यात्रेची सुरुवात जाली. ह्या यात्रेवरवीं केंद्र तशेंच राज्य सरकारा वतीन राबयिल्ल्या जनकल्याण येवजणे विशीं लोकांमदीं जागृताय घडोवन हाडटले. फाटल्या 9 वर्सांत जी विकास कामां जाल्यात त्या जनकल्याण येवजणे विशीं लोकांमदीं जनजागृताय घडोवन हाडपा खातीर ह्या यात्रेची सुरवात केल्या अशें केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंग हांणी सांगलें. जो आज से 15 दिन पहले झारखंड के अंदर प्रधानमंत्री ने शुरू करी थी. मेरे को गुड़गांव सौंपा गया है. चीफ मिनिस्टर साहब फरीदाबाद के अंदर हैं और अनेक मंत्री अपने अपने हलकों के अंदर, अपने अपने जिलों के अंदर हैं. तो ये कोई महीना भर तकरीबन चलेगी. सरकार की तरफ से 3000 गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई हैं जो पिछले 9 साल भारत सरकार के शासन के हुए हैं. उसके लिए गरीबों के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं और कहाँ तक उनका फ़ायदा लोगों तक पहुँचा है, उसके बारे में दिन के अंदर 2 प्रोग्राम हर गाड़ी करेगी. शहर के अंदर भी करेगी, वार्ड्स के अंदर, देहात में भी करेगी, 2 गाँव के अंदर. एक सुबह गाँव करेगी, एक शाम को गाँव करेगी. और ये 26 जनवरी तक मेरे ख्याल से इसकी मियाद है. 26 जनवरी तक सारे लोगों को भारत सरकार के 9 साल के प्रयत्नों को प्रदर्शित करने के लिए और लोगों से ये जानने के लिए कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है, कहाँ तक खामियां रह गई हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए आगे के लिए योजना बनाएं. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसो विसव.
चला मैं उधर चला। हाय किधर चला? मैं तो शो में चला। अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ। द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की। It's party time, let's go! अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो। Best friend forever, best friend forever. सोपरांनी येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। पुराभिलेख आणि पुरातत्व संचालनालयाचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें आयज पुरातत्व खात्याच्या नव्या सुवातीचे रायबंदरा उक्तावण केले। पोरणे दस्तावेज पोरण्या इमारतीत दवरतले आणि नव्या दस्तावेजांचे जतन रायबंदरच्या इमारतीत करतले अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले। मोडी लिपीचे अजून परत एक मोडी एडवान्स कोर्स करून तांकां हे कन्वर्शन या प्रिजर्वेशन करपाचे आमी आसा, म्हणजे गोवा युनिव्हर्सिटीकडे अशा प्रकारचे दुसरे भाषांतर करपाचे किंवा बाकीच्यो गजाली आसात तो करपाचो प्रोसेस आमी चालू केल्लो आसा। अनेक नवे गजाली आतापर्यंत घडल्यो ना त्यो आयज घडपाची गरज आसा। आमी आतां पासून जे डिजिटलायझेशन म्हणटात म्हाका दिसता की 3 कोटी पानां ही डिजिटलायझेशन ओपन करता तेन्ना क्रम्बल जाता ते पेजीस वचून ताका एक स्पेशल म्हाका दिसता की 600 वा 650 डीपीआयचे कॅमेराज स्कॅनर्स घेवन अशें मूव जावन ताचे नंतर ते एडिट करून बरे प्रमाणात परत एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्युमेंट आमी तयार करून तो सेव करतले, जाणे करून जे डॉक्युमेंट आमकां जनरल पब्लिकाक दिवपाक जाय जाल्यार ते तुमकां तुमच्या घरा कडेन बसूनय पळोवपाक मेळटात, which are accessible to normal public domain and घालपा जाय तशें। The documents which are specialized ones तांकां जे कोणाक ऑथॉरिटी आसा तांकां ते करपाक मेळटले। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी केरळा तिरुवनंतपुरमांत ग्रीन फील्ड स्टेडियमाचेर आयोजीत केल्ल्या 5व्या संवसारीक आयुर्वेदा महोत्सवाचें उक्तावण केलें। भारत सरकारान आयुर्वेदाचो प्रचार आनी प्रसार करपा खातीर मोलादीक कामगिरी केल्या। आयुष मंत्रालयाच्या स्थापना हे भारत सरकाराचे उखिल्ले महत्वाचे पावल आसा। आयुष उद्देग जो 8 वर्सां पयलीं 20,000 कोटी रुपयाचो आशिल्लो तो आयज 1.5 लाख कोटी रुपयांचेर पावला अशें उपराष्ट्रपतींनी सांगले। अथर्ववेद, चरका संहिता and Susruta Samhita, they provide profound understanding of the human body, its ailments, and the therapeutic principle of Ayurveda. Such a treasure, which is with us for thousands of years, it is so satisfying to note its relevance is now being discovered. All steps are being taken by the governments at center and state to promote it. This is our own wisdom, our wisdom that has evolved over centuries by people who knew it in and out. Ayurveda is often referred to as the science of life, and I emphasize it is the only science of life. आयज वास्कोच्या नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्चान अंटार्क्टिका दीस मनयलो। अंटार्क्टिकाचेर भारताचे पयले रिसर्च सेंटर दक्षिण गंगोत्री हांचो 40वो वर्सुकी दिसूय आयज मनयलो। ह्या कार्यावळीत डॉ. हर्ष के गुप्ता हांच्या फुडारपणाखाला तिसऱ्या अंटार्क्टिक मोहिमेत वांटो घेतिल्ल्या वांगड्यांनी ह्या वेळार आपले अणभव उक्तायले। डॉ. थांबन आणि डॉ. हर्ष के गुप्ता हांणी ह्या अंटार्क्टिका दिसाची अदीक म्हायती दिली। Antarctica, unlike any other country, it's not a country, it's unlike any other continent, does not have any what you call governing system. So the governing system is the Antarctic Treaty System. The treaty signed in 1959 is the one which controls all activities in Antarctica, which ensure
Antarctica is used only for science and peaceful purposes. That is the reason why we celebrate, it's an Antarctica Day. And it's also time for us to, because we are on the shoulders of those great people actually who ventured first into Antarctica, now wherever we have reached. So it's our way to say, acknowledge their contributions and say thanks to them. It is a wonderful feeling, and this institute with successive directors have done very well, and we have earned a name for ourselves globally in the Antarctic sciences, which I think I am very proud of. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. इधर चला मैं उधर चला, हाँ किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. It's party time. Let's go. अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो. Best friend forever. Best friend forever. विसावपरांत येवकार. आतां पळोवया मुखावेली खबरो. आयज भारत आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे मजगतीं चवथो मर्यादीत षटकांतलो क्रिकेट सामनो रायपुरांत जातलो. हो खेळ सांजेच्या 7 वरांचेर सुरू जातलो. 5 माळयेंतल्या ह्या सामन्यांत भारतान 2-8-1 अशी आघाडी घेतली. सध्या खबर आयिल्ल्या प्रमाणे ऑस्ट्रेलियान कुरुबावलो जिखून गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणे आयचें चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी त्या खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दुबय COP28च्या एका उच्चस्तरीय बसकेक संबोधीत केले. भारत जलवायू आनी ग्रीन क्रेडीट सारक्या म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर करता निरंतर समर्थन प्रधानमंत्री मोदी. गृहमंत्री अमित शाह हांणी झारखंडांतल्या हजारीबाग वाठारांत BSF मेरू प्रशिक्षण केंद्रात शीम सुरक्षा दळाच्या 59व्या स्थापना दिसा आयोजीत केल्ल्या परेडीत घेतलो वांटो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी राज्यांतल्या 106 डायलिसीस दुयेंतींक अर्थीक मजतीचे भेटयले धनादेश. दोनापावला पणजेत आयोजित केल्ल्या रोजगार मेळाव्यात केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी 23 जाणांक भेटयली सरकारी नोकरेची नेमणूक पत्रां. हातूंत 3 गोंयकार तरणाट्यांचो आसा आस्पाव. पुराभिलेख आनी पुरातत्व संचालनालयाचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आयज पुरातत्व खात्याच्या रायबंदरा नव्या सुवातीचे केले उक्तावण. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. त्या खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकतात. आनी इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.